पुरगटा आमची तोंडा उल्हासा सोय सोय सोर्वेस्कोला. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. स्टॅनली अल्मेदा सोंपल्यार 3 वर्सां भरतात. देवान ताका सुर्गेचें सुख फावो करूंक मिसाची भेट आमी भेटयता. त्याच बरोबर आज आमी मागता आपलो वाडदीस समरुमता आनिका पेरेरा, जेनेट दा सिल्वा, जुआंव विएगस, एशबन अंतांव, क्लारा रॉड्रिगीस आनी 45th वेडिंग एनिवर्सरी जूड आनी जेनेट डी सिल्वा. देवान तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आसतना पोसरें बाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आंतोनेता अल्मेदा, पिएदाद अल्मेदा, एस्कोलास अल्मेदा, फ्रांसीस अल्मेदा, जोविता विएगस, साल्वादोर फेर्नांडीस, सुकुर मार्टिन्स, पाउलो मार्टिन्स, संतान विएगस, एल्ड्रीन विएगस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. हे पवित्र गोड फावती पुरी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पदवीदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे अनुसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुख्रिस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवीदारा आनी काकलूत सारा देवा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणांत आमकां खरेपणी वांटो मेळुचो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतले उरपोन्स पावलाच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयिल्ली अधिकाऱ्यांनी तांचे आंगोस्त्रां पिजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बंडखणींत घाले आनी ताचे बरे भाशेन राखण करात म्हूण बंडखणीच्या राखणदाराक फर्मायले. हुकुमा प्रमाणें ताणें तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी ताचे पांय कोरांदांनी घालून घोट केले. सुमार मोदयानार पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायन करून देवाक वाकाणटाले. ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. अवचीत एक व्हड दोरकाम जाली आनी बंडखण बुन्याद सयत हाडली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखळी पडल्यो. जागो जावन बंडखणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून
तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो, पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हटलें, तुका कांयच वायट करूंक नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो काडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगलोच कडको पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर काडून ताणें म्हटलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें तांकां सांगलें, सोम्या, जेजूचेर भावात दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सैमाचें उतर ताणें परगटलें. रातचे तेच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चवणां धुली आनी थंयचे थंयच ताणें सगळे ताचे कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान कुशालकाय केली. सर्वेस्पराचें उतरें. देवाचे वळोवकार, आमचो जबाब जातलो, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतल्यान पातोण आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार म्हजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांग तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मूग सर्वेस्परा सासणांक बोलता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचल्याय आनी आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूंच निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Survispor तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुवावां पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता. तोरूय तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोतीन भरल्यांत. तोरी आसता हांव तुमकां सोत सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचोना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सुरशीं येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सुरी धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं, निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक ताणें म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं
कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें. सुम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्ता. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें. इफ आय गो इट इज फॉर युअर एडवांटेज. जेजू हीं उतरां कित्याक म्हणटा जायत. थंयसर आसलोले शीस तांचे बरोबर तो भोंवतालो आनी तांकां कितलें बरेंपण मेळटालें. तरी तो म्हणटा हांव तुमचे मदें ना जाल्यार म्हणजे तुमचे थंय गेलो जाल्यार तुमचे सुशिल्लो तुमकां अदीक बरें वो अदीक फायद्याचें. जेजू जाण आसलो आपणें सोडवण करूंक जाय मनशा कुळाची. आनी मनशा कुळाची सोडवण करता आसतना ताणें मनशा सैम घेतलोलें. बिकेम ह्युमन कूड. आनी मनीस कसो तो मरतलो आनी मरूंकूच जाय. पूण तो मेल्या उपरांत आनी कोण तरी पाठयतलो शारोती. द होली स्पिरीट, द प्रेजन्स ऑफ गॉड. तांचे बरोबर देव आसा. पूण आतां तो स्वर्गात चडल्या उपरांत विथ इज आफ्टर इज रेजरेक्शन तो न्हय फकत तांचे बरोबर रावतलो, तो तांचे भितर रावतलो विथ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. शारोती आमी म्हणटा तो जेजू हाका लागून ते म्हणटा हांव गेलो जाल्यार तुमकां फायद्याचें. हांव सदांच आसतलो तुमचे बरोबर. आतां कुडीन पळयता ते भाशेन तुमी म्हाका पळोवचे नात. पवित्र आत्म्या उदेशी तुमचे बरोबर आनी तुमचे भितरूय आसतलो. ह्या पासत तुमकां तें फायद्याचें. आनी उपरांत तो म्हणटा तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. नीत पयली सुवातेर पातका विशीं शिसांनी मानून घेतलो जेजू सोडवणदार म्हूण. आनी जेजू सोडवणदार म्हूण आयलोलो आनी ताका मानून घेतलो जाल्यार हो बोरवासो तांकां आसा. पूण मानून घेनात जाल्यार तांचें निसणटोन. निती विशीं आमी निती म्हणटा तेन्ना प्रमाणीकपणूय आमच्यान म्हणूंक जाता. प्रमाणीकपण जस्टीस ही नीत जातली. आनी नीत जाता तेन्ना पवित्र आत्मो तांकां आसा देखून बरें जिवीत जिवंक तांकां आदार मेळटलो, तांकां कृपा मेळटली. बरें जिवीत जिवंक ते शकतले. सुरगीचें राज तांचें फावो जातलें. आनी निर्णया विशीं कंडेम आमी म्हणटा ह्या संवसाराक तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. संवसाराक गुन्यांवकार करप म्हळ्यार द किंगडम ऑफ द डेव्हल. संवसार आपणाचे आमचो देंवचार सैतान आपणाचें राज चलयता. आनी हें राज चलयता तेन्ना जेजूच्या जिवणपणा वरवीं ताचें राज सगळें सोंपतलें. ताचें राज आनी उरोना. Jesus has come out victorious with his death and with his resurrection. ही चिंतना मनांत दवरून दिसाची भेटींत वांटो घेवया. भेटोन एक आमी गायन गावया. C308 तुकांच बापा पान 40 C38 पेज 44. Moje ake, moje maige, svikar korabra, moje. Tu so moj Bóg, Lord koru, szuko mocno miru.
म्हज्या भावा भयणांनो, ही आमचें बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे गोवीत सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा ह्या पास्कांच्या गुटा वरवीं आमी सदां संतोश बरीत आसूं अशें आमचे भितर घडटा ती नवसोडणी सासणाच्या संतोशाचें कारण जावं म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वच्चे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती व्हड त्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्कांची बोली. कुर्सार आपल्या बलिदाना वरवीं आदल्या यत्नाक ताणें सुपूर्णाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातांत ओपून दिलो. तो खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गीच्यो सुर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट. सुमिया जेजू आमी एवढो खाताव आनी एकाल्सितलें पियेताव, तितले फावटी तूं परत येसर तुजें मरण पुरगटाव. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर.
स्टॅनली तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरच्यान उतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागिवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भागिवंत जुजे तिचो पोती, भागिवंत दोतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी तुजी महिमा गावूंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सुर पदवीदार बापा सुर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवांच्यान ओतरेकतोल्यांक आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवोर्दी बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोब्यास. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका म्हाका फावो ना पूण एकुतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावुया. D30 मोचे मात्सू कोरेकाण पान 60 आनी 3. D30 पेज 63.
तुझे मासू कोरेगा सागर बोडे आगोडचा काळजाक तुमच्या लागल्या बागोया मोच्या रोगान काळजाक तुमच्या लागल्या बागोया मोच्या रोगान आमचे गाडी सोमरेता जेजू तुका तुझी वाट पळोय दासा तुका घेऊ दोशी जाता आमचे गाडी सोमरेता जेजू तुका तुझी वाट पळोय दासा तुका घेऊ दोशी जाता जो कोण मोचेर मास्काता तो कोण मोचेर बियेता तो मोचे सोबेरावता हांवूय ताच्या सांगाता तो मोचे सोबेरावता हांवूय ताच्या सांगाता आमचे गाडीस प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडिल्ल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भावां भयणांनो, आज सांजे नोमोशीन कपेलान मीस स वाजता आनी फाल्यां 5 वाजता
दोना पावल कॉपेलांत मीस फातिमा सायबिणीचे परबे सुमयार आनी मागीर पुरसांव काडून आमी इगोर्जेंत येतले आनी इगोर्जेंत आयले उपरांत सायबिणीची लादीन फाल्यां सांजे मीस 5 वरांचेर दोना पावल कॉपेलांत मागीर पुरसांव घेवन हांगा आयले उपरांत लादीन जाता तितल्यांनी वांटो घेवचो आनी अदीक करून सोवासकाय येवंक मागचे शुक्रारा दीस आमी करून आयल्या ते भाशेन मीस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप एडोरेशन लेईंग ऑफ हँड्स तुमी सगल्यांनी वांटो घेवचो सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं सर्पद्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मागणे सामिंगेलीक सामिगेल महाबोडव्या लोडयेच्या दिसा तूं आमकां राख देवसराच्या पोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सुर्गेच्या दोलबाराच्या कुंगराक देवाचे पोदवेन सुयतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लुटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोळपळटात आमेन मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया ई 12 तुझे उपकार दोनिया कशे बादयतले पान 204 ई 12 पेज 84 तुझी बरे बडा कशी हाडलेल्या तुझो गोडीत मोको समोर दिसल्या तुझी बोबी मोयमा कशी बडयल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बादयल्या स्वर्गामी संवसार